मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक देव बरी सांज मागता. निमाणो शुक्रार जेजूचे कश्ट आनी मरण नियाळसो दीस. जेजूच्या कुर्सामळी उबी रावन क्रिस्ताच्या सॅक्रिफिसाची गुंडाय आनी सगळ्या मनशा कुळाच्या सडवणे खातीर आपलो जीव दिल्ल्या सडवणदाराचो मोग नियाळसो दीस. कुर्सार उबारलेल्या मनशा पुताक सत मानतेल्या हरएकल्याक सासणीक जिवीत लाभता म्हणटा जेजू. जेजू उमकळल्लो तो कुरीस आमकां मोगासो आनी आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचें केंद्र. होस्सू मिस्तेर आमी आज नियाळया आनी आमचो भावार्थ तीर करया. आयचे देवस्तुतेन 4 भाग आसात. पयलो देवाच्या शब्दाचो संभ्रम, दुसरो संभ्रमीक प्रार्थना, तिसरो कुर्साचे आराधन, चौथो क्रिस्त प्रसाद. जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मरणाचो गुर्त जावन आतां क्रिस्ताचो म्हणयारी वेदी मुखार सरपडटा. आमी सर्व ह्या वेळार दिमी घालया आनी जेजूच्या ह्या मिस्तेराचो नियाळ करया. सर्वेस्वरा, आदांच्या फातकाची ख्यास्त आमकां सगळ्यांक ताच्या भुरग्यांक लागून आयली आनी समेस्त आमी मोरणाक सांपडल्या. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या कश्टा मरणा वरवीं त्या खास्तीचें फारीकपण दिलें. तर जशें आमी सैमा वरवीं आदांचें रुपणें घेतलां तशेंच कुरपे वरवीं जेजूचें रुपणें घेवंक आनी ताचे सारकें पवित्र जावंक आमी पावों हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आयचे देवस्तुतेचो पयलो भाग देवाच्या उतराचो संभ्रम. जेजूच्या कश्ट मरणाच्या ह्या दिसा
आईचे देवाचे उतर जेजून भोगलेल्या कष्ट संकष्टाचो विवर दिता. या संकष्टाविशीं जेजू येवच्या आदींच इजायान कितें प्रवाद केल्लो आनी जेजून भोगल्ल्या कश्टाविशीं हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार आनी सुवार्तेकार जुवांव कितें सांगता ते आमी चीत दिवन आयकुया आनी तसो नियाळ करया. इजाइया प्रावदेच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया, म्हजो सेवाक सुपळ जातालो, तो वर्तो जातालो आनी उन्नातेक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन दटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूप नासलें. जशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड दांपून रावतले, कित्याक केदीन सांगोंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदीन आयकोंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सतमानीत, सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भाशेन वाडलो, सुके करडे भुंयतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर गलिशी करूंक ताका सुरपाय नातली, आकर्शण नातलें. आमची काळजां ताचे शिवडूंक ताका कसली सोबाय नातली. कोणूच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीचो मनीस तो. कश्ट सोसून अनुभव आशिल्लो, जाचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयतांव तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपर्वा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. केस्त भोगून आशिल्लो, देवान मार दिवन सतायिल्लो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधा लागून ताका विंदलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडिल्ल्या केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. आमी सगळीं शेळयां भशेन शिंपडोन गेल्ल्या. हर एकल्यान आपापली वाट धरली, पूण आमा सोमेस्तांचो अपराधाचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरायेन चलयलो तरी तो कालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसल्या शेळये परी, लोव तसून मुखार ओगसर उरल्या बकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, परमाण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गोत कोणाकच पडोवन गेली. जे तलांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलें पटकेरें उतर केदींच भायर सरोंक ना. तरी नश्टा मनशा सोवें ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्त सोवें ताका एक समाधी दिली. कश्ट दगदेनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें परीकपण दिवन तो भेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांबाव ताका मेळटलें. ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी सफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपल्या जाणवावरय तो संतुश्ट जातलो. नितिवंत म्हजो सेवाक जायत्यांक नितिवंत करतलो. तांच्या अपराधाचो बोर तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशा सोवें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारा मदें तो लूट वणटलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाच्या आदीन केलो आनी अपराधा मदें एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकाचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराधा पासो ताणें विनंती केली. देवाचें उतर हें. देवाची ओडपकार. मुसो आत्मो ओपून दिता.
कलिनाका तू नितीवत देखून म्हाका सांबाळद तुज्या हातान मुजत मोग ओपून दिता म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा म्हज्या दुस्मनाच्या हिसा उपात्रांक लागून मुझे शेजारी म्हाका केणटात म्हज्या वळखीच्या म्हजी बिरान दिसता वाटेर म्हजी सावळी देखलेली पर्यंत कुस्मान चलतात मेल्ल्यान दाखल जाल्ले बरी म्हजो उगडास कोणूच काडिना फुडकर मुडके बरी म्हाका कोणशाक उडयला हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातयेव नाचा तूंच म्हजो देव अशें म्हणटा तुज्या सासांत आसा मुजें जिवीत म्हजी पाटधन येतेल्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो तर आमी उसारतां तो भावार्थ तीर सांबाळया कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक सर्गर गेलो तो जेजू देवाचो पूत आनी तो कांय आमचे अचकतके विशीं कनवळयना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय आमचे बरेच सर संगतींनी संकश्ट भोगुल्लो तसलो तरी ताणें पाताक केलें ना तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे शेसणा लागीं सरया जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मोर्नांतलो वाटावंक शकतल्या लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनती करूंक लागलो ताच्या मानकुल्या कालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबारतच ताचें उतार पालतल्या समेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार आमचे पासो मरण पर्यंत क्रुसाचे मरण पर्यंत तो जालो त्या पासून देवान ताका
सर्वेस्पो तुमचे सवय असो तुमचे सोय असो जुआंप्रमाणे आमच्या सुम्या जेजो क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाची चरित्रा इतले सांगून जातास जेजू आपल्या सिसा सवय बाई सरलो आणि केद्रोन वळा पलतडी वचून थंयच असलेल्या एका मोळ्यांत भितर सरलो. जेजू आनी ताचे सीस तवळ तवळ थंय मेळटले जाल्ल्यान ताका गाथान पराधीन केल्लो तो जुदास ती सुवात जाणा सरलो. देखून जुदास शिपायांची एक तुकडे आणि प्रधान याजकांनी आणि फारिजेवांनी दिल्ल्या राखवाल्यांक घेवन दिवे सुडी आणि हातेऱ्यावे सवें थंयसर आयलो. आपणाक कितें सक्कड घडोवंक आसा म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो फुडें सरन तुम्ही कोणाक सोदतात? म्हणून विचारी लागलो. नाझारेथच्या जेजू म्हणून तांणी जाप दिली. हांवूच तो. म्हणून जेजून तांकां सांगलें. गाथान पराधीन केल्लो तो जुदास तांचे सांगतास उबो आसलो. जेजून हांवूच तो म्हूण सांगलेंस ते फाटीं सरले आनी धरणीक आपटाले. परत जेजून तांकां सवाल केलें. कोणाक सोदतात तुम्ही? ते म्हणाले. नाझारेथच्या जेजू जेजून जाप दिली. हांवूच तो म्हूण तुमकां सांगलें. म्हाका तुम्ही सोदतात जाल्यार हांकां तुम्ही वचोंक सोडा. तुवें म्हाका दिल्ल्या पैकी कोणाक सावें होगडायलो ना ही ताची उतरां जारी जावच्याक ताणें अशें म्हळें. तितल्यार सिमा पेद्रोन आपणा लागीं आसलेली तालवार भायर काडली आनी श्रेश्ठ याजकाच्या साकराचेर मारली आनी ताचो उजवो कान कापलो. त्या साकराचें नांव माल्क. तवळ जेजून पेद्रोक सांगलें. तुजी तालवार पोत्यांत घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली खाल सावें पियनाय गे. तवळ सैनिकांनी सैन्याधिपतीन आणि जुदेवांनी धाडलेल्या राखवाल्यांनी जेजूक धरलो आणि बांदलो. पयलें ताका अन्नास शिवेलो. अन्नास त्या वर्सा श्रेश्ठ याजक जावन असलेल्या कैफासाचो मांव. सगळे परजे बसोन एकल्या मनशान मोरचें बरें म्हूण जुदेवांक सुचान दिल्लें कैफासानच. सिमांव पेद्रो आनी एकलो सीस जेजू फाटल्यान गेले. वो सीस श्रेश्ठ याजकाच्या वळखीचो देखून जेजू सांगता तोय श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणान भितर सरलो. पूण पेद्रो बैल्यान दारवटासरशी रावलो. श्रेष्ठ याजकाच्या वळखीचो तो आनी एकलो सीस भायर आयलो आनी दार राखवालने लागीं उलोवन पेद्रोक भितर व्हरून गेलो. तवळ दाल राखवालन पेद्रोक म्हणाली. तुही ताच्या शिसा मदलो एकलो न्ही? पेद्रोन जाप दिली. हांव न्ही. हिंव कातलें देखून साकर आनी नावकार इंगळ्याचे आकटें पेटोवन ताचे भोंवतणी उबे रावन धग घेतले. पेद्रोय तांचे सांगता उबो रावन धग घेवंक लागलो. श्रेष्ठ याजकान जेजूच्या शिसा विशांत आनी ताचे शिकवण्या विशांत विचार केलो. जेजून ताका जाप दिली. सक्तांनी आयक सारकें हांव उक्त्यान उलयलां. सोमेस जुदेव सांगता मेळटा त्या सिनागोगांनी आनी देव मंदिरांत हांव सदांच शिकयलां. गुप्ती हांव कसल्यांच उलोवंक ना. तशें आसता म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्ल्या लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां तें ते जाणात. ताणें इतलें म्हणलेंच लागसार उबो आसलेल्या नौकारा पैकी एकल्यान जेजूक एक थापाड मारन म्हळें. श्रेष्ठ याजकाक अशी जाप दिताय? जेजून ताका जाप दिली. हांव चुकोवन उलयलो जाल्यार म्हजी चूक दाखोवन दी. पूण सारकें उलयलो जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय? तितल्यार अन्नासान ताका बांदून आसलो तसोच श्रेष्ठ याजका कैफासासरशी धाडलो. हेणे पेद्रो आनीक थंयच रावन धग घेतलो. थंय आसलेल्यांनी ताका म्हळें. तुही ताच्या शिशा मदलो एकलो न्ही? ताणें नाकारून म्हळें. हांव न्ही. श्रेष्ठ याजकाच्या नावकारा भितरलो एकलो पेद्रोन कान कातरल्याचो सैरो ताचे लागीं म्हणालो. तुकाय ताचे सांगता मोळ्यांत हांवें पळयल्लें न्ही? पेद्रोन परत्यान नाकारलें. ते घडये खोंब्यान साद घालो. उपरांत जेजूक ते कैफासाच्या घरांत हावन राज्याधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तवळ फांतें जाल्लें. बस्ट जावन पास्काचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हूण चिंतून रावळे रांते भितर सरले नात. देखून पिलातानच भायर येवन विचारलें. ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या? तांणी जाप दिली. तो अपराधी न्ही आसलो जाल्यार
आमी ताका तुजे आधीन करते ना पिलात तांकां म्हणालो, तर ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमीच ताची नीत करा. तवळ जुदेव ताका म्हणाले, कोणाकच मरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना. आपूण खंयच्या जिन्साचे मोरान मरतलो म्हूण जेजून सांगलें तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तवळ पिलात रावळेराक फाटीं गेलो आनी जेजूक आपोवन तूं जुदेवाचो राय म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली, तुजे स्थकीच तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजेच परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे आधीन केला, तर कितें केलाय तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें म्हजे पाटलावदार झुजते आसले. पूण म्हजें राजच हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय? विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पसोत हांव जल्मल्लो, ह्या पसोत हांव संवसारांत आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें. सत म्हणल्यार कितें? इतलें सांगताच पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. पूण पास्काचे परबे वेळार एकल्याक हांवें सुटका दिवची एक दस्तूर आसा न्ही, तर जुदेवाच्या रायाक हांवें सुटका दिल्यार जायत गी. तेन्ना तांणी बोब मारली. हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बारबस एक लुटकार आसलो. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरोंक आनी ताका जेरबादांनी मारूंक लायलो. शिपायांनी खांट्याचो मुकुट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी जांबळे रंगाचो एक दोगलो ताका न्हेसयलो. उपरांत तवळ तवळ ताचे सशी येवन नामान जुदेवांच्या राया म्हणून ताका ते थापडां मारतेले. पिलात परत्यान भायर येवन जुदेवांक म्हणालो, पळया, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना. म्हूण तुमकां कळी जावच्याक हांव ताका भायर तुमचे मुखार हाडटां. तवळ जेजू खांट्याचो मुकुट घाल्लो आनी जांबळी वस्त्रांचो दोगलो न्हेसलेलो भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक. म्हणालो पिलात. प्रधान याजकांनी आनी राखवाल्यांनी ताका पळयताच कुर्साय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जाप दिली, आमकां एक कायदो आसा आनी त्या कायद्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. इतलें आयकून पिलात आनीक चड भियेलो. परत्यान रावळेरा भितर वचून तूं खंयतावन आयलोय? म्हणून जेजू लागीं ताणें विचारलें, पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गे. तुका सोडोवंकी म्हाका पदवी आसा, तुका कुर्सांवकी म्हाका पदवी आसा, हें तूं नेनाय गे. म्हणालो पिलात ताका. जेजून जाप दिवन म्हळें, वयर तावन तुका ती दिवंक नातली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना. देखून जाणें म्हाका तुज्या आदीन केला ताणें आनीकय व्हड गुन्यांव आदारला. एक घडये तावन ताका सोडचो म्हण पिलात उपाव सोदतलो, पूण जुदेव उपराटी बोब मारीत आसले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्ही. कोण आपुणूच राय म्हणटा तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता. ही उतरां आयकताच पिलातान जेजूक भायर हाडून लिथोस्त्रोतोस म्हणजे शिळा दांबणी वा हेब्रेव भाशेन गाब्बाथा म्हणटाले ते सुवातेर ताका सिंहासनार बसयलो. पास्क परबेचो आदलो दीस तो. वेळ दनपारभर जाल्लो. पिलातान सुदेवांक म्हळें, पळया तुमचो राय. पूण तांणी मारली बोबाट. खाड ताका कुर्साय ताका. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या रायाक हांवें कुर्सोवचो गी. प्रधान याजकांनी जाप दिली, चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. तितल्यार पिलातान जेजूक कुर्सार मारच्याक तांच्या तबेन दिलो. तांणी जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो कुरीस व्हांवून खट्ट्याची सुवात हेब्रेव भाशेन गोलगोथा म्हणटाले ते सुवातेक वचूंक भायर सरलो. थंय तांणी जेजूक कुर्सार केळायलो. ताचे सवें हेर दोगांक येवशीन एकल्याक तेवशीन एकल्याक आनी जेजूक मदगात घालून कुर्सायले. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन कुर्साक लायलें. तें अशें बरयल्लें, जेजू नजरेन जुदेवांचो राय. जेजूक कुर्सायलेली ती सुवात शाराक लागीं आसली देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें.
हेब्रेव ग्रेक आणि लातीन भासांनी ते बरोवन आसलें देखून प्रधान याजक पिलाताक सांगी लागलो जुदेवाचो राय म्हूण बरय नाका पूण हो मनीस जुदेवाचो राय म्हणटलो म्हूण बरय पिलातान जाप दिली हांवें बरयलां तें बरोवन जालां शिपायांनी जेजू कुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां खान गेली आणि तांचे 4 वांटे करून एकल्याक एक वांटो घेतलो तसो दोगलो वयर सकयल म्हणसर शिवोन नासतना एकसारको विणुरलो देखून तो घेवन ते एकामेका म्हणाले हो आमी पिंचो नाका पूण सुरती घालून तो कोणाक वेता म्हूण पळयया अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तें म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मदें तांणी वांटून घेतली म्हज्या दगल्याक तांणी सोरती घाली शिपायांनी तशेंच केलें हेणे जेजूची आवय ताची आवयची बहीण क्लेओफसाची पतीन मोरी आणि मगदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली आपल्या आवयक आणि तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें स्त्रिये पळय हो तुजो पूत उपरांत तो सिसाक म्हणालो ही तुजी आवय ते घडयेत त्या सिसान तिका आपणाची गन घेतली उपरांत जेजू घडोवंक आसलें ते सक्कट घडलें म्हण जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो म्हाका तान लागल्या थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदान आसलें तांणी एक दर्या आळमें त्या शिरक्यान बुडयलें आनी एक इस्सोपाच्या बडयेक लावन ताच्या वोंटाक धरलें जेजून तो शिरको साकतास म्हळें संपदलें आनी तकली बगावन आपलो आत्मो ओपून दिलो सक्कड आमी दिंबी घालया उबे रावया तो पास्क परबेचो आदलो दीस दुसरो दीस साबत आनी दबाजीक परबेचो दीस साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराण जावच्याक तांचे पांय मोडोंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें कुर्सार जोडलेल्यांचे पयलें एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले पूण ते जेजू सरशीन आयले तेन्ना तो पयलेंच मोर्न पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात पूण शिपायां मदल्या एकल्यान बल्यान ताचें कडवळ उक्तें गेलें तक्षण व्हांवलें रगत आनी उदक जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या तुमी सतमनशाक ताची साक्ष करी आनी आपूण सत सांगता म्हूण तो जाणा ताचें एकच एक हाड मोडचें ना म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आनी एक कडेन बरोवन आसा हाचे उपरांत आरिमथेयाच्या जुजेन जेजूची कूड कान व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागली जुजे जेजूचो एक शीस पूण जुदेवाच्या बियान तो आपूण शीस म्हणून बायल्यान दाखयनातलो पिलातान रजा दिसाच ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली जेजूक आदी रातीचो मेळोंक आयिल्लो निकोदमी राक्तांबोळो आनी लोळीसर बरसून केल्ली 30 किलो तितली मिस्त लावली घेवन आयिल्लो तांणी जेजूची कूड काडली आनी जुदेवांचे मातयेक पावचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यांनी माखून सणाच्या वस्त्रांनी ती गुट लायली जेजूक कुर्सायलेले सुवातेर एक मोळो आसलो तांतूं येदोळो कोणायकी दवरूंक नासलेलो नवोच एक फोंड आसलो दुसऱ्या दिसा पास्कांची परब जाल्ल्यान आनी फोंडी लागींच आसलो देखून जेजूक तांणी तांतूं दवरलो देवाची उतार हे
जेसू क्रिस्त ती म्हज्या मोगाळ भवनो आनी भयण्यानो, निमाण्या शुक्राराच्या देवस्तुतेंत आमी वांटेली जावन आसा. निमाण्या शुक्राराची देवस्तुती एक अर्थाभरीत, एक सोबीत आनी एक वर्ती एक देवस्तुती जावन आसा. वर्सां मदें कोणी एकलो खंयच्याय मिसाक वा इगर्जेक पांय दवरिना तरी निमाण्या शुक्रारा तो इगर्जेक येता आनी त्या दिसा जाता तितले भक्तीपणांत, ह्या भक्तीपणांत तो वांटेले घेवंक आनी जेजूच्या कुर्साचो अनुभव सोडूंक प्रयत्न करचें आमी पळयता. हें दाखयता निमाणो शुक्रार आनी आयच्या दिसाची ती घडिता आमच्या जिवितांत कितली वर्तींग म्हणलें आमकां समजयता. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, थोडो वेळ आमी आयकल्ल्या वाचपा आनी ह्या पाशांवा संगी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालूंक आमी प्रयत्न करया. साबार म्हयन्या पयलें इटलीच्या टीव्हीचेर आनी विविध माध्यमांनी पत्रांनी एक खबर पयसल्ली. 7 वर्सांच्या एका भुरग्याची मोर्नाची खबर. हो 7 वर्सांचो प्रायसो भुरगो ताच्या आवय बापाय सांगता तांच्या कारार भायर भोवंक गेल्ले आनी त्याच दिसा थोडे जण सोर हातांत गन घेवन ते कार पाशा जावंक आनी त्या कार लुटूंक आनी कारार आसल्ल्यो मोलादीक वस्तू लुटूंक राखून रावल्ले. आनी हे सोर आसल्या त्या जाग्यार हे कार पाशार जाताना तांणी गुळ्यांचो शिवर त्या काराचेर वतलो, पूण तांणी कार रावयले ना. कार कान घेवन कुटुंबाची पळापळ घेतात, पूण ह्या सोरांनी मारल्ल्या गुळ्यांचो शिवर फाटल्या सिटीर न्हिदोन आसलो. ह्या 7 वर्सां प्रायसो भुरगो ताच्या काळजाक कुडीक तोपतात. मोर्नाच्या तणेर तो आसलो. आवय बापाय कान घेवन ताका आस्पत्रेक धांवतात आनी थोड्याच घडयेंनी आस्पत्रेंत तो मरण पावता. दुखाची घडीत आवय बापाय रोडोंक लागतात. ही खबर आयकल्ले सकड त्या सोरांचेर रागान पेटतात. पूण त्या घडये त्या आस्पत्रेंत एक चिंतूंक नातलें एक घडीत घडलें. इटलींत तें घडीत चिंतूंक साध्य नातलें. ते दोळ म्हणसर कोणी असलें घडीत करूंक मुखार सरनातलें. त्या आवय बापायनी ह्या भुरग्याच्या कुडींतले सकड विश्वे कोणाक गरज आसात तांकां दान करच्याक एक निर्धार केलो आनी ह्या भुरग्याच्या कुडींतले विश्वे 8 जाणां व्यक्तींक जिवीत दिवंक शकले. थोडे मोर्नाच्या तणेर आसले तांकां एक नवें जिवीत मेळ्ळें. थोड्यांक उतार प्रायर आसल्यांक हे विश्वे दिले. थोड्या वर्सांक तांचे मरण फुडें घालें आनी थोड्यांक त्या विश्वा मारिपाक बरेपण लाभलें आनी अशें ओट्टो 8 जाणांक एक नवें जिवीत त्या दिसा इटलींत लाभलें. तें घडीत लोकांक आयकूंक मेळ्ळें. रागार आसले, खंती दुखींत आसले ती घडी एकाचपणे बदलाली आनी लोक ह्या आवय बापायचे त्याग साक्रिफिसा विशयांत उलोवंक लागलो. कित्याक तांणी केल्ल्या त्या एका निर्धारा वरवीं त्या भुरग्याच्या विश्वा मारिपात 7 जाणांक जिवीत प्राप्त जालें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आनी हे घडीत इटलीच्या सकड माध्यमांनी प्रसार जालें. लोक विस्मी जावंक पावलो. हे घडीत आज आमी नियाळ करतना आमच्या मंगळूर शारांत वा आमच्या भोंवारी फाटल्या वर्सांनी म्हयन्यांनी असलीं जायतीं घडितां घडल्लीं आमी आयकल्यांत. 0 ट्राफिकान ही कुडीचे विश्वे बेंगळुराक, पुणाक, इतर जाग्यांक व्हरून 7 जाणांक जिवीत दिल्लें आमी आयकलां. मोगाच्यानो एका व्यक्ती वरवीं थोड्या जाणांक जिवीत लाभयलेलें ही घडितां आमी आयकल्यांत, आमी वाचल्यांत, आमी समजल्या. मोगाच्यानो आज ह्या घडितांचेर नदर घालतना आमची दिश्ट एका व्यक्तीचेर येता आनी आयच्या सगळ्या संभ्रमाचो आनी आयच्या पाशांवाचो केंद्र व्यक्ती तो व्यक्ती जावन आसा तो
तो जावन आसा जेजू क्रिस्त मोगाळ भवन आनी भयणीनो. या जेजू क्रिस्तान केल्ल्या त्या विसवण्या मारिपात, ताणें केल्ल्या त्याग साक्रिफिसा मारिपात एकल्याक, दोगांक, 8 जाणांक, 10 जाणांक न्ही, बदलाक सगळ्या संवसाराक नवें जिवीत मेळ्ळें. सगळ्या मनशा कुळाची सोडवणी जाली, हरी एकल्याची बाचावी जाली आनी जेजूचे मोरान सगळ्या मनशा कुळाक एक नवें जिवीत दिवंक सकल्लें तें घडीत व्हरतें आज आमी नियाळ करता मोगाळ भवन आनी भयणीनो. एक सवाल आमच्या मती पटलार उदेंक पुरो. जेजून कित्या खातीर आमचे खातीर कश्ट सोंसी जाय आसले? आमचे खातीर कित्याक जेजून जिवीत ताचें समर्पण करी जाय आसलें? हें गरज आसलें गी. मोगाचेनो ह्या सवालाक सभार बरोवपी जबाब दिवन म्हणटात, हें अति गरजेचें जावन आसलें. आनी कितें अति गरजेचें जावन आसलें जेजून ताच्या जिवितांत केलें म्हणटात. आनी जेजून कश्ट सोंसले, ताच्या जिविताचें समर्पण केलें म्हणटात 2 कारणां खातीर. पयल्यान पयलें मनशा कुळाक तांच्या पातकांतले सुडका लाभोवच्या खातीर, पातकाचें बोगसाणें जोन दिवच्या खातीर, त्या मारिपात नवें जिवीत दिवच्या खातीर जेजून केल्ली विसवण कुर्साची, कश्टांची, मोर्नाची मोगाळ भवन आनी भयणीनो. जुवांव वांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 हे वाक्य आमकां स्पश्ट सांगता, देवान संवसार असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो, संवसाराची नीत करच्याक न्ही, जर्ती करच्याक न्ही, ताच्या मारिपात संवसाराची बाचावी, मनशा कुळाची सोडवण करच्या जावच्याक. आनी ही सोडवण जावच्याक जेजून विसरली वाट, ते कुर्साची वाट, ते कश्टांची वाट, ते मोर्नाची वाट. हे आयच्या पहिल्या वाचपांत, दुसऱ्या वाचपांत, आयच्या पाशवाच्या चरित्रेंत आमी आयकलें मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आमच्या इजाया प्रवाद्याच्या ग्रंथांत 4 सेवकाची गितां आसात मोगाचेनो. एक पयलें गीत आमी सोमारा दिसा आयकल्लें, दुसरें गीत मंगळारा दिसा आयकल्लें, तिसरें गीत बुधवारा दिसा पयल्या वाचपांनी आमी आयकल्लें. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत देवाचो सेवक हे 4थें गीत आमी आयकलें. देवाच्या सेवकाचें जिवीत आनी ताणें कितें सोंसलें, कितें भोगलें आनी हें कित्या खातीर गे म्हणलें सविस्तार विवर आयच्या ह्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें. देवाचो सेवक ताणें आपणाचें जिवीत आनी एकल्याच्या वा हेरांच्या बाचावे खातीर, बरेपणा खातीर, सोडवणे खातीर, तांच्या पातकांतले सुडका दिवच्या खातीर ओपोवन दिलें. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत येंत उल्लेख केला आनी जेजून केल्ल्या त्या समर्पणाचे, ताच्या भोगल्या त्या कश्टादुखीचो उल्लेख केला मोगाच्यान. त्या देखून जेजून पयल्यान पयलें कश्ट सोंसले, ताचे जिविताचें समर्पण केल्लें जावन आसा आमकां पातकातावन सुडका सोडवण दिवच्या खातीर म्हणलें आमी समजता मोगाच्यान. दुसऱ्यान जेजून सोंसले कश्ट, ताच्या कुर्साक वेंग मारले आनी त्या कुर्साचेर मरण पावल्लो आमकां एक लिसांव दिवच्या खातीर मोगाच्यान, आमकां एक देख जावच्या खातीर आनी आमचें जिवीत त्या भशेन आमी बांदून हाडच्या खातीर मोगाळ भवन आनी भयणीनो. तर जेजूच्या त्या कश्टा मरणांत, त्या कुर्सांत कितें लिसांव आमकां मेळटा? 5 तरांचें लिसांव आमकां मेळटा मोगाचें. पयलें मोगाचें लिसांव. जेजून म्हणली उतरां, एका इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. आनी जेजून आमकां इश्ट म्हणून आपयलें आनी आमचे खातीर, इश्टां खातीर आपणाच्या जिविताचे त्याग साक्रिफीस केलो. आमच्या मोगा खातीर ताचे जिविताचें बलिदान ताणें भेटयलें मोगाचें. त्या देखून जेजूच्या ह्या कश्टा मरणांत आमकां मेळचें पयलें लिसांव मोगाचें लिसांव. आमचें जिवीत आमचे खातीर न्ही, आमचें जिवीत हेरां खातीर जोरोवचें लिसांव मोगाचें. दुसरें लिसांव सोंसणीकायेचें लिसांव. हाच्या पयल्या वाचपान, दुसऱ्या वाचपान आयकलें ताणें कोणायकी गाळी शिराप दिवना, कोणायकी वान्याय वायट केलें ना. ताणें ताका मेळिल्लें सगळें सोंसणीकायेन सोंसलें आनी त्या कुर्साक ताणें वेंग मारली मोगाचें. आनी त्या कुर्सांत हांव जेजूच्या जिवितांत हांव वालता एक लिसांव सोंसणीकायेचें. आमच्याय कश्टां, दगदांत, पिडे शिडेंत कितलें सोंसणीक जाता तितलें बरेपण आमकां मेळटा मोगाचें. हें सत आमी समजूंक जाय. तिसरें, जेजूच्या कश्टा मरणांत आमी शिकचें लिसांव जावन आसा कालतेपणाचें लिसांव मोगाचें.
देवाची जर्ती एका मनशान केली मोगाचेनो. जेजूक पिलाता मुखार उबो केलो. पिलातान देवाची जर्ती केली आणि त्या देवाक मोरणाचे फर्मान दिले. एका लेखान शिराप मनशा गोळाक, कित्याक देवाची जर्ती मनशान गेली. देवान मनशाची जर्ती करी जाय आसलें, पूण जेजू कलतेपणान सगळें हे स्वीकार करता. पिलिपी घरांक बरयलें पत्र सांबावलाचें अध्याय 2 वाक्या 6 हांव वाचताना, सैमान तो देव तरी त्या देव संपणाक लब्धोन रावलो ना. खालतो जालो, विधेय जालो, खावने तावन कुर्सा पर्यंत विधेयपणाचे कलतेपणाचे लिसांव आमी शिकता मोगाचें न्हू. त्या देखून 4थें लिसांव जावन आसा विधेयपणाचे लिसांव मोगाचें न्हू. ओबिडियन्स, विधेयपण. पयलो आदाव डिसओबिडियन्स, अविधेयपण, आणि हाका लागून मरण पाताक भितर सरले. दुसरो आदाव जेजू, ताचे ओबिडियन्स, देवाच्या कुशेक खालती मान घाल. काल आमी आयकल्लें आराधना वेळार गेत्सेमनी मळ्यांतली ती उतरां, बापा साध्य जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयस करून दीत, तर तरी म्हाका जाय तशें न्ही, तुका जाय तशें. विधेयपण, संपूर्ण विधेयपण, आणि त्या विधेयपणा मारिपाक मनशागोळाक जिवीत. त्या देखून विधेयपणाचें लिसांव आमी शिकता मोगाचें न्हू. आणि 5वें लिसांव जावन आसा संवसारी संगतींक पाठ करचें. संवसारी संगतींक पयलें जागो न्ही, आमच्या जिवितांत तें देव न्ही. त्या देखून संवसारी संगतींक रायाचो राय, दणयाचो दणी, ताचे थंय जानवायचे आणि बुदवंगायचे देणी आटापोवन वा लिपोवन आसात जाल्यार कुर्साचेर ताका विणगो केलो, केबडाय केलो, मारलें, तोपलें, कांट्याचो मुकुड, आंबोट शिरको पियोंक दिलो. रायांच्या रायान सगळे त्याग साक्रिफीस केलें मोगाचें न्हू. त्या देखून ग्रेस्त काय नेस्तांक वंदोन रावा नाका. तांणी म्हजी वस्त्रां सोडती घालून वांटून घेतली म्हणटा पवित्र पुस्तक. मान गौरवाक आशे नाका. तांणी कठीण उतरां अनुभव केली, ताणें कठीण उतरां अनुभव केली, बली ताका तोपली. उंचली पदवी आशे नाका. कांट्याचो मुकुट ताच्या तकलेर दवरलो. आणि कितेंय बरें आशे नाका. म्हज्या ताणेंत ताणें म्हाका आंबोट शिरको दिलो. ही उतरां आयच्या पाश्यवांतली आमी आयकली मोगाचें न्हू. त्या देखून हे लिसांव त्या कुर्सांत हांव आमकां मेळटा. ह्या दिसा तर जेजूच्या कुर्सा मळी जेजूच्या बगलेक आमी आसाव, आणि ताची निमाणे उतार आयच्या पाश्यवांत आमी आयकल्लें, संपदलें. इट्स फिनिश्ड. टेटलास्टाय हो शब्द ह्या दिसांनी आमी आयकलो. जेजून कितें संपदलें म्हळें? जेजून म्हणोना मोग संपदलो, काकुळूत संपदली, वा ताचें आजारपण, ताचें सांगतपण संपदलें म्हणोना मोगाचें न्हू. मोग आखेर जायना, काकुळूत आखेर जायना, ताचो सांगत आखेर जायना. त्या देखून जेजून म्हणली संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगत आसा. तर कितें संपदलें? संपदलें, सल्वसवाचो वावर संपलो, बापान दिल्लें मिसांव संपलें. ह्या दिसा कुर्सांत हांव संपूर्ण मोग वाडलो, कितेंच बाकी दवरिनासतना मोगाचें न्हू. त्या देखून त्या कुर्सांत हांव वाडलो, मोग आपणाकच खाली केल्लो, संपूर्ण मोग आगापे लावून आमी म्हणटा, संपूर्ण त्याग साक्रिफीसाचो. त्या देखून निमान शुक्रार न्ही केवल कष्टांचो शुक्रार, बगार कुर्साची विसोन केल्ल्या मोगाची खाणी मोगाचें न्हू. त्या देखून जेजूक कुरीस दिल्लो न्ही, जेजून मोगान कुर्साची विसोन केल्ली म्हज्या आनी तुज्या मोगा खातीर. त्या देखून निमान शुक्रार केवल कश्ट न्ही, ही कुर्साच्या विसवणेची मोगाची खाणी जावन आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून कुर्साचेर नदर घालतना आमकां दिसता मनशाच्या पातकाची जडाय, देवाच्या काकुलतीची गुंडाय, मनशाकुळाची सोडवणेक बांदल्लें मोल मोगाचें न्हू. त्या देखून आमच्या पातकाची जडाय, देवाच्या काकुलतीची गुंडाय, मनशाकुळाच्या सोडवणेक बांदल्लें मोल. जेजू कश्टालो न्ही, ताणें ते बगीजयेस्त आसल्ले बदलाक तो कश्टालो, कित्याक ताणें आमचो मोग केलो. आनी त्या देखून त्या कुर्साची विसोन ताणें केल्ली मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून निमान शुक्रार सर्वस्व न्ही मोगाचें न्हू. निमान शुक्रार सर्वस्व न्ही. निमान्या शुक्रारा उपरांत आयतार येता, पास्काचो आयतार, आनी त्या देखून आमी बरोवशान त्या आयताराक राखून आसाव. तर आज या निमाण्या शुक्रारा दिसा या कुर्साचें आराधन आमी चलयतना
ह्या कुर्सात हांव आमकां कितें लिसांवां मेळटात तें आमी समजताना मोगाल भवन आनी भयणीनो आमच्या जिविताचेर एक घडी आमी नदर घालया आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया आमच्या काळजांची जर्ती आमी करया मोगाच्या न्हू आनी आमच्या जिवितांत कसले गाय आसात आनी कसल्या गायांत हांव तूं गूण जावंक आशेताय न्हय केवळ कुडीचे बायले गायी मोगाचे न्हू आत्म्याचे गायी मानसीक गाय आनी कसल्या गायांत हांव तूं आज गूण जावंक आशेताय एक घडी व्हरून पळोवया आनी कसली पातकां जेजूच्या कुर्सा मळी दवरूंक आशेताय म्हणलें तें व्हरून पळया कित्याक म्हज्या पातकाची झाडाय कुर्सार जेजूक मारलें तेन्ना आज तुजी कसली पातकां जेजूक समर्पण करूंक आशेताय आनी आज पातकांची दूख दर्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो आनी जेजूचेर भावार्थ पातयेनी दवरून आमी मुखार वचूंक आमी प्रयत्न करया सक्कड मूग जालें म्हणून जेजून म्हणोना ताणें संपदलें म्हळें केवळ ताचें मिसांव मात्र त्या देखून आमकांय पविस्नानेच्या सक्रामेता दिसा मिसांव लाभला आमचो भावार्थ जेजू दवरया आनी आमच्याय जिविताचे कुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करया जेजून म्हळां जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता आपणाचो कुरीस घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी कुरीस सोडनो न्हय कुरीस कान घेवन जेजूचेर पातयेनी दवरून विश्वास दवरून आमी ताचो पाटलाव करूंक आसा आनी आमचें जिवीत त्याग साक्रिफिसाचें जिवीत जावंक आसा मोगाचें न्हू ते देखून आज निमाण्या शुक्रारा सक्कड मौनपण मोगाचें न्हू पाद्र्याप आलतारी घेताना कांय कांताराना मौनपण आयचे सगळे देवस्तुतेंत मस्त मौनपण आसा निमाणें बेसांव जाल्ल्यान आमी मौनपणान घरावेचें हें मौनपण आनी ह्या मौनपणाची गंभीरता आमकां कितें सांगता गे म्हळ्यार बरोशान मौनपणान बरोशान राखचें पास्कांच्या आयताराक जिवंतपणाक मोगाळ भवन आनी भयणीनो तर ह्या घडये मुरये माय सांगाता त्या कुर्सा मळे उबे रावया दुखांत ती विश्वासे रावली तर आमी आमचे कुरीस व्हांवून वेताना तिचो सांगात आमी बगया कुर्सा मळी थी रावल्या बरी आमी रावया आनी आमचे जिविताचे कुरीस घेवन सोमयाचो पाटलाव करूंक आनी आमच्या कुर्सांक कश्टा दुखांक त्या कुर्सांत हांव अर्थ जोन घेवंक आमी प्रयत्न करया आनी तिस्त करपा त्या सोमयात हांव सोमयाच्या कुर्सांत हांव आमी जोडूंक प्रयत्न करया आमेन. देवाचे उतर नियाळून देवाच्या विचित्र योजनेचो अर्थ समजल्ले आमकां विविध गरजां खातीर मागोवंक पवित्र सभा उलो दिता ही तेच हांवा आज व्हडल्यान परगटतना म्हणयाऱ्या बराबर आमी त्या तेसावा पसत भक्तीन आनी भावार्थान मागया. पवित्र सभे पसत मागया उबी रावया. प्रितीच्या भावा बहिणीनो देवाचे पवित्र सभेचोच प्रार्थुया आख्या प्रितमेचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गींच्या बापाक थांबन आसतना वाखणच्याक ताणें आमची जीण सवकासायान राखची आनी आमची काळजां मनांत समाधान करची ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सरस्वरा बापा लागीं मागोया. सर पदवीदार आनी सस्ताच्या देवा जेजू सभे सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापींग केली आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत सदां थीर करून दवर आनी तुजे काकुळतीन सांबाळ ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आता मागया आमी लियो आमच्या भगवंत बापा पावसोन दर नूतनच्या वर्गांत आख्खे पवित्र सभेचो बापूय आनी गोवळी जावन देवान ताका विंचून काडला ही बारादीक जबाबदारी विश्वासपणी सांबाळूंक आनी जेजूच्या खुशे प्रमाणे देवाची परजा चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी म्हूण आमच्या सरस्वरा बापा लागीं मागोया. अगणित जानवायेच्या सर बळिश्ट देवा
भाग्यवंत पेद्रूचेर आणि त्याच्या फाटल्यान येतेल्या हरिएका भाग्यवंत बापाचेर आख्या पवित्र सभेची बारादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय. आमच्या भाग्यवंत बापान आपल्या जानवायच्या उतरान आणि परजळीत देखीन आमकां क्रिस्ती संप्रदायाचे वाटेन चलोवंक आणि पवित्र सभेच्या तारवाचेर उपरासलेल्या वादळामध्ये धैर्यादीक तांडेला बरी तिरायेन सुंकान धरून तिका फुडें व्हरूंक आणि बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शेळयांक राखोंक आणि चोरोवंक आणि तांचे पसत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र सभेच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आणि धैर्यान ताका बरमोन मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मागया आमी सर मनेऱ्या बसत आणि बावार्थ्या बसत पिटर पालोमच्या गवळी बापाक आणि समेस्त गवळी बापांक याजकांक प्रधान सेवाकांक आणि सर्व धर्म मनियाऱ्यांक सगळ्या बावार्थ्यां बराबर राख आणि सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागया. सर पदवीदार आणि ससनाच्या देवा तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी गुडार्थ कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आणि वाडयताय. हे गुडार्थ कुडीच्या सान्या बसत म्हणजे आम्हा समेस्तां बसत आम्ही आमचे मागणे करता ते तूं दयेन आयक. आमच्या जन एकल्याच्या आपोवण्याप्रमाणे तुझी चाकरी विश्वासपणान करूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आता मागया आमी क्रिस्ती धर्माच्या नवशिसां बसत भावार्थाची सता मानून आणि काळजांत घेवंक तांकां आयतीं कर म्हूण आणि पवित्र स्नान वरवीं तांची सर पातकां बगसून आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक तांकां एकवटाय म्हूण आमच्या दयाळ बापा लागीं मागया. सर पदवीदार आणि ससनाच्या देवा तुझे पवित्र सभेक सदांच नवी भुरगीं दिवन तिका तूं फळां बरीत करताय. पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या नवशिसांचे गिन्यान उजवाडाय आणि तांचो भावार्थ चडय आणि पवित्र स्नानाचे जरींत नवो जल्म दिवन तांकांय तुजी आपणलेली भुरगीं कर म्हण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मागया आमी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतात त्या आमच्या सर भावा भयणी पसत काळजान आनी करनेन सत सोदूंक तांकां तूं कृपा दी आनी आम्हा सांगताय तांकां सगळ्यांक एकठांय आनी आख्खे पवित्र सभेंत एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागया. सर पदवीदार आणि ससनाच्या देवा शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आणि एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुझ्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि एकाच पवित्र स्नानान ताका तुवें भेटयल्ल्या समेस्तांचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान आणि प्रिती मोगान तीर कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आता मागे आमी आमच्या जुदेव भावा बहिणी पसत देवाची विंचलेली फर्जा जावन तांणी सर तुझ्या फर्जामध्ये देवाचे उतर पयल्या आयकले आणि पयलो तांच्या लागीं देवान करार केलो तर त्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडोवंक आणि करार केल्ल्या देवाचे विश्वासपण वळखून ताका विश्वासी रावोवंक आणि ताच्यो बसवण्यो संपूर्ण कांय भोगूंक तांकां फावो कर म्हण बापा लागीं मागया. सरस्परा ससनाच्या देवा अब्रामाक आनी ताचे संततीक तुवें बसवण्यो केल्ल्यो देखून विश्वासान आमी तुका हें प्रार्थना करता. पूर्वी तुवें करून घेतलेले परजेक बसयलेल्या सुडोंदराक वळखून आणि तांचे वरवीं बसयलेलें दायज भोगूंक पाबय हे आमचे मागणे दयेन आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मागे आमी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक आपलो सुडोंदार म्हण वळखून घेनान तांचे पसत
देवान नेमलेल्या एका सोडवंदराक मानून घेवंक आणि सोडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागया. सर पदवीदार आणि ससनाच्या देवा, संवसारांत हिशोब नासलो लोक अजून जेजूचेर बावार्थ दवरिनात. तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पाबय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय. तांकां तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताची गुट संपूर्णकायेन समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आतां मागया आमी देवाक वळखनान त्या मनशां बसत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद्द जिव्या देवाची पावोवंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कनवाळ्या बापा लागीं मागया. सर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा, समेस्त मनशांनी तुका त्रेगान सोदूंक आनी तो मेळ्ळो म्हणटा सदां दोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रचल्याय. ख्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूंक आनी अशा सगळ्या आडखळींचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या आनी समेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मागया आमी हर देशाच्या राजकारभाऱ्यां बसत देवाचे कुशा प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भशेन सर देशांनी खरी स्वतंत्राय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुशो गट कर म्हण बापा लागीं मागया. सर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा, सर मनशांची काळजांनी सर लोकांचे हक्क तुज्या हातांत आसात. खरी असतांत निवार म्हणून पातक्यांक देवचाराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हणून सर तरांच्यो सांकळी आनी बांदपास मोडून उडय म्हूण बुकेल्ल्यांक खाण जेवण पिडेस्तांक भलायकी आनी खैद्यांक सुटका दी म्हूण पयनाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपापल्या माय गांवांत आनी मरणाचे ते निरासल्या सरकाराजान पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागया. सर पदवीदारांनी ससनाच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवून कश्टतेल्यांची तूं गटाय. सर तरांच्या कश्टा विघ्नांनी तुका उलो मारतल्या मागण्यांक काण दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव आनी तुजे दयाळायेची कनवाळ्याची बापाची काळजाची कुडसाण साकोवन बुजवण आनी संतोष भोगूंक पावो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. झुजांत सांपडलेल्या आमच्या मध्य प्राच्य देशाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तशेंच तांणी तुजी खुशी समजून घेवन सर लोकांक बऱ्यापणान बरो पुडार मेळचे खातीर झुजू रावोंक समाधानेंत शांती भोगूंक तांकां पावय म्हूण मागया. सर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा, अमेरिका, इस्रायल, इराण आनी तशेंच साबार राष्ट्रां ह्या झुजांत एकठांय जाल्यांत सर तांकां आज तुज्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन बर. तांणी जें कितें चिंतलां तें आपल्या हांकारा वरवीं तें चिंतलां म्हूण समजून घेवं दीत आनी दीनपणान तुजो पाटलाव करूंक गरजेची कृपा तांकां तूं लाभय. हे मागणें आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आयच्या देवस्तुतीचे केंद्र कुरीस आणि त्या कुर्सार उमकळसो आमचो सोमी जेजू. नालिसायेच्या आणि अकमानाच्या कुर्सार तो मेलो आणि पुनर्जीवन जावन तो कुरीस जैतासो आणि मानासो केलो. या कुर्सातावन आमकां बाचावी लाभली. त्या कुर्साक आतां भक्तीन
आणि बावर्तान मान करिया. आता मणयारी कुर्साचे आराधन करता. आपले रुकाड कोर्साचे ताचेर उमकोळ्ळो संसाराचो सडवंदार. नमस्कार करूया. आपले रुकाड कोर्साचे ताचेर उमकोळ्ळो संसाराचो सडवंदार. नमस्कार करूया. आपले रुकाड कोर्साचे ताचेर उमकोळ्ळो संसाराचो सडवंदार. नमस्कार करूया.
kusa Naman amcha Moga kurta Naman kusa Zay devota Naman kusa amcha somyacha सगळ्या वर्षांत आज मात्र पोवीस सभेंत मिसाचे बलिदान नांतरी पोवीस सभा तिच्या संध्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या दैविक उतरान आणि कुडीन पोषित जाय म्हूण आशेता त्या पासत देवाच्या उतरात जावन पोषित जाल्ली आमी आतां जेजूची कूड आनी रगत सेव मुखार सरया येवकारिसांतल्या जेजू थंय आमचो भावार्थ घट करया आणि क्रिस्त प्रसादाच्या रितींत वांटो घेवया. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन देर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची माफी मागोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवकासाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन आनी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड घेवंक सेवंक आमी येता. ती आमचेर झडटी आनी केस्त हाडिना जावं पूण तुजे काकुळतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सर सुभागी. म्हाका पळोवना तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Sumokto, Kosoto Vartapso, Visronkonak Saito, Mitme Naslolo, Krista Sumokto. Korneta Vulkusa Boryam Moktani Kelo, Mogaso Samskartane Moganam Kadilo, Krista Sumokto. Krista Sumokto, Kosoto Vartapso, Visronkonak Saito, Mitme Naslolo, Krista Sumokto.
पासून सदा थाया रक्ताच्यो सरी वारयल्यो ताणे कुर्सा आमचे पासून दिसाक मागता तो सदा क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो आटापसो विसरो कोणाक जायतो मीठ नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो आमे गावून कुर्सा पर्यंत मोग ताणे केलो मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो Moserdaci dăina, dustrianțo matrusco, Ancardaci dăina, Niclo golocalto, Avui sumum, Păriandăci ca sumumtu, Hai sercoli, Idol de cana sumumtu, Crista sumumtu. Cristaso moto, cosoto atapso, visrangoram saito, mitminas lolo, Cristaso moto. Ametaun kursa moriam mokane kelo, mogaso samskar tane moganam kadilo, Cristaso moto. Cristiani ancato sardisona, Cone porteiare, to porton sona, Tace părbușa amindus manardano, Tace sănghicie de le-am cânduc nastana, Săsna cea săsna. Cristaso moto, cosoto adapso, visrongona saito, mitmenas lolo, Cristaso moto. Ametaun kursa पर्यंत मोग ताणे केलो, मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो, Cristaso moto. प्रार्थुया. सर पदवीदार आणि ससनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या भगवंत मोरना आणि पुन्हा जिवंतपणा वरवीं आम्हा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कनवळ्यान तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळांनी वाडय. ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी साल सदांच तुका मानता तशी हाडूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणान आमी वांटेली जावन आसा. आतां हांगासर आमचे भितर गजेन आसच्या आनी एका रिवाजी प्रमाणे जेजूची निर्जीव कूड
आम्ही हांगासर मुखार येता त्याच वेळा मुरिये मायेकी जेजूच्या निर्जीव कुडी सांगता मुरिये मायेकी आम्ही हांगासर पुरुषावार मुखार येतले हांगासर अर्थ आसतना गायन मंडळी संगी आम्ही गितां गायनां गावची ताजे उपरांत हांगासर तूं आल्यासो शर्मो मुरिये मायक बुजोवन एक मोठो नियाळ पदराप हांगासर दितलो ताज्या उपरांत हें जाल्या उपरांत निमाणे बेसांवांचे एक मागणें आसा तें मागणें जाल्ल्यांत आमी मौनपणान घरा वयचें आयच्या दिसा निमाणें गीत हांगासर आसचें ना तें करून तें गीत मागणें जाल्लें निमाणें मागणें जालें आमी हांगा थावन फाटीं वयचें फाल्यां सांजेर हालेलुयाचो सोनवार जेजूच्या जिवनपणाचो संभ्रम आमी चलयता फाल्यां सांजेर 7 वरार नवो उजो बेंजारकाची रीत इगर्जीच्या मुखार मैदानार हांगासर आसच्या मैदानार आमी चलयतल्यो ताज्या उपरांत नवो उजो बेंजार पास्कांची वात जळोवची तें जाल्या उपरांत पास्कांची वात घेवन इगर्जेक प्रवेश आमी जोडटा ताज्या उपरांत पास्कांची मास्तुती हांगासर आसा ताज्या उपरांत मिसाचें बलिदान मुनदर्शन वेता हे फाल्यांचो संभ्रम सांजेर 7 वरार प्रारंभ जाता तरी करून फाल्यां येताना वाती हाडण्यो हांव परत एक फावटी उगडास करता वाती सांगता त्यो वाती मॅन पडनाटल्या बरी पेपर एक ग्लास पेपर ग्लास सांगता हाडण्योक प्रयत्न करा ना जाल्यार सगळे इगर्जेन मॅन पडटा आमची ती इगर्ज पाड जाता तरी करून बांकारांनी मॅन पडल्यार काडूंक कस जातात तरी करून जाता इतलें आमी सांबाळूंक आसा तरी करून ही उडासान दवरचें तरी करून फाल्यां तशेंच धूप वा बेंजार करूंक आसा जाल्यार तो दुंपी फाल्यां अन्न आयल्यार उजो नवो उजो बेंजार करतना नवी वाज जळयता पास्कांची वाज जळयतना आमी थंयसर आशिर्वादीत करतले हांव आतां आमी सगळ्यां उबे रावया निर्जीव कुडी हांगासर घेवन आमचे तरणाटे मुखार वता आसतना श्रीयो मुरिये मायेची इमाज घेवन सांकेतीक रितीन हांगासर मुखार येतात आनी ताच्या उपरांत हांगासर मुखार दवरल्या उपरांत हांगासर आमी सांगलें तूं आल्याचो शर्मा मुरिये मायक बुजोवन तो एक मोठो नियाळ आसतलो ताच्या उपरांत निमाणें बेसांव वा मागणें आमी ताच्या उपरांत आमी फाटीं वयचें गायन मंडळी संगी आमी गितां गावया सगळे आमी उबे रावया
बसया. मोरी आमची माय दुखेस्त जाल्यार ती रडता. जुजे देवाधीन जाला. ताच्या उपरांत जेजूक पळयल्ले मोरयेरस जेजून आपल्या सुताराचे बापायचे जुजेचे काम मुखार सोन उबेलें आनी आपल्या आवयचो आनी तशेंच आपणाचो पोस ताणें केलो. ल्हान भुरगो आसतना जेजू ल्हान बाळशें आसतना आपल्या उस्क्यार तिणें ताका खेळयल्लो. आपलो पानो दिवन ताका पोशीत केल्लें. दीसभर तास ताका तेंपलाक तिणें व्हेल्लें. जुजे सांगता तेंपलांत ती गेल्ले तवळू सिम्यावन त्या बाळशाक उखललें. मोरयेक ताणें सांगल्लीं उतरां. एक दारीची तालवार तुजें काळीज पापसतली. त्या वेळार तिका त्या उतरांचो अर्थ समजोंक नासलो. ती चिंताली ही उतरां कितें जावं पुरो म्हणून. तिका समजना जाल्यार ती उतरां आपल्या काळजांत तिणें जोगोवन दवरल्लीं. आनी आयच्या दिसा जेजू बाळशें आसतना कितें सिम्यावन सांगल्लीं ती उतरां आज तिच्या जिणेंत खरी जाल्लीं ती पळयता. आपल्या उस्क्यार खेळिल्लो आपणाचो पानो चिवल्लो तो बाळूक आज व्हड जाला. अन्नासान सांगले बरी सगळी पोरजां नास जावच्या बदलेक एकल्यान मनशान मोरचें बरें. ताणें प्रवाद केल्लो श्रेष्ठ याजक जावन वय सगळो संवसार नास जावच्या बदलेक जेजून एकल्यान मेल्यार सगळो संवसार बाचाव जातलो तो प्रवाद ताणें केल्लो. मोरी आमची माय दुखेस्त जाल्या. तिका बुजयतली कोणूच ना जाल्यांत. सिम्यावन तिका सांगल्लीं उतरां तिच्या काळजांत आसात. अन्ना प्रवादिनी तिका सांगल्लें तिचे सांगता ती संतोष पावल्ली सडवंदार जल्माला सडवंदार ह्या तेंपलाक आयला म्हणलें प्रवादिनी की कळल्लें. उपरांत जेजू भुरगो वाडत येता. 12 वर्सांचो तो आसतना देवाळाक तांच्या सवये प्रमाणे आवय बापूय मोरी आनी जुजे ताका आपोवन घेवन देवाळाक वेतात. देवाळाक गेल्ले कडेन तो थंयसर देवाच्या उतरांत मग्न जाता. देवाचें उतर आयकोवच्यांत देवाचें उतर सांगच्यांत आनी प्रवादीन कितें सांगलें ताचो अर्थ समजूंक करच्यांत तो मग्न जाला. आनी तो जेजू मेळिल्ल्या वेळार मोरयेक भोगुल्लो संतोष इतलो आनी तितलो न्हय.
त्या संतोषाच्या इड्यांत जाल्यार जेजू तिणें कितें शिक्षीत करी येतें आसलें या तिका जेजूक कितें करेक्शन दिवं येतें आसलें तिणें दिलें. पुता, कित्याक तुवें अशें केलें? तुजो बाब आनी हांव तुका सोदते आसल्यां तुवें अशें करनो जाय आसलें. आनी त्या वेळार जेजून सांगलें, सॉरी माय, तुमकां हांव समजोवंक शकलना. बापाच्या कामार हांव मग्न जालो. आतां आमी आमच्या घराक या. आनी ती नजरेताक फाटीं आयिल्ली जेजूक सांगता घेवन. मोरयेन उपरांत जुजे सरल्या उपरांत मोरयेन एक सोरपणांत एक विधव जावन आपल्या भुरग्याक जेजूक सांबाळलो. तितले मात्र न्ही, जेजून सुताराचें काम करन आपल्या आवयचो आनी आपणाचो पोड ताणें मेळोसो केल्लो. आनी सुमार वर्सां जेजू तिच्या बगलेंत आसलो. तिचे कश्ट ताणें हळू केल्ले. मोरये माये, तूं म्हजी माय, तूं आमची सर्वांची माय. जेजूची माय तूं जावन आसतना जेजून कुर्सार तावन आमकां सगळ्यांक दाखोवन तुका सांगलें, ही तुजी भुरगीं. जुआंवक सांगलें आनी ते दाळा तावन जुआवन तुका ताच्या घरांत घेतली, ताची आवय जावन तुका स्विकार केल्लें. आनी त्या दिसा तावन हांव आनी म्हजी भाव भयणी हांगासर आसलीं तुजी भुरगीं जाल्ल्या. मोगाच्या माय, तुका बुजोवन दिवंक आज आमचे कडेन उतराणांत तुज्या पुताची निर्जीव कूड तुज्या उस्क्यार आसा. तुका उडास येता 33 वर्सां आदलो त्या बाळकाक तुज्या उस्क्यार तुवें खेळयल्लें. ताका भविष्या देवाच्या विशांत तुवें खळीत केल्लें. हें सर तुका उडास येता. पूण आज तुका बुजोवन दिवंक कोणी नात. जुआंव एकलो मात्र तुजे सांगता आसा. आनी उपरांत अरिमातेयसो जुजे आनी निकोदेमो जेजूची कूड देवन तुज्या उस्क्यार दिल्या उपरांत ताका निके पुंचाक ताचो तो फोंड दिवन तांणी थंयसर ताका निके पिल्लो. आनी ह्या घडये तुका भोगल्लें दूख विशेष. तुजो पूत एक आसरो जावन तुका आसलो, पूण आज तोच पूत त्या पुताची निर्जीव कूड तुज्या उस्क्यार आसा. कंतिश्ट तूं जाल्याय, दुखेस्त तूं जाल्याय. सिमियोनची प्रवाद आयच्या दिसा पूर्ण जाल्या. एक तालवार तुजें काळीज पापशितेली. त्या दीस तुवें सांगलें बडव्या गाब्रिएलेक, जर तर देव कुशी व्हरता जाल्यार हांव तें सोसूंक तयार, हांव तें भोगूंक तयार. आपले समेयाची चरण दासी. आनी त्या उतरांत हांव सुरू करन आज पर्यंत तुवें म्हणलीं तीच उतरां परत परत तुवें सांगलीं. आपले समेयाची चरण दासी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. मोगाळी माये, आज आमी पाक्षिकेरेची भाव भयणी समेस्त तुका बुजोवंक म्हण आयल्या. हांगासर तुज्या पुताची निर्जीव कूड आसा.
बुजोवंक आमचे कडेन उतरां नात. कित्याक म्हळ्यार उतरांनी बुजोवन मेळचें तुजें काळीज खंडीत न्हय. पूण एकांत मात्र तुका बुजोवन मेळटा तें म्हजें पातकार रहीत जीवन. हांवें म्हज्या जिणेंत येदोळसर केल्लीं सर पातकां म्हज्या दोळ्यां मुखार आसात. आनी तीं पातकां म्हज्या जेजूच्या तुज्या पुताच्या मरणाक कारण जालीं. एका मनशान सगळो लोक नाश जावचे प्रास एका मनशान मोरचें चड गरजेचें म्हणलें अन्नासा. आनी आज तीं उतरां खरीं जाल्यांत आसतना आमी पाक्षिकऱ्याच्या लोकांक त्या सकड कश्टांत हांवन बाचाव करचे खातीर तुज्या पुताक तुवें ओपून दिलोय. आनी त्या दीस तुज्या पुता जेजून तुका आमच्या हातांत ओपून दिलें. पळय ही तुजी आवय म्हळ्यार आज म्हाका आनी म्हज्या ह्या भाव भयणीक. आनी आज माये तुका आमी खंयच्या रितीन तुका खंयच्या उतरांनी आमी बुजोवन दिवं. आमचे कडेन उतरां नात. पूण एक आज आमी थिरनेच्यो करता. जे कितें पातकांच्यो संवयो म्हजे तें आसुल्ल्यो त्यो पातकांच्यो संवयो म्हाका मोडूंक कश्ट जातात. जावं पुरो म्हजो हांकार, म्हजें गर्व, म्हजो आशा, पेल्यांक सकल घालची रीत, खालतेपण ना जावची म्हजी जिणी, हें सर्व हांव म्हज्या मोतीक उडासाक हाडटां. तुजे लागीं येवचे प्रास म्हज्या मोबायला लागीं हांव बसून म्हजो वेळ खर्चिता. आमच्या हांगासर आसच्या लोकांत अर्द वांटो लोकपुणी तुजे कडेन येवच्या या तुजे कडेन खर्चुच्या वेळाच्या की मस्त चड वेळ आपल्या मोबायला संगी खर्चितात. माये आज आमकां बरी बोध दी. त्या मोबायलाच्या पिडेत हांवन, त्या मोबायलाच्या वशात हांवन आमकां तूं विंगड कर. ताचे बदलेक तुज्या नांवान तुज्या मानाक एक कोंत थेरसमणी म्हणूंक आमकां तूं फावो कर. मरये म्हज्या मोगाच्या माय, आज तुका दिवंक म्हजे कडेन कांय ना. थोडो वेळ तुका आनी तुज्या पुताक अर्पूंक हांव तयार आसां. त्या दिशेन तुजी कृपा तूं आमकां लाभय. आमची बुजवण माये तूं स्विकार कर. उबे रावया. सरस्वर आमच्या बापा, तुझ्या पुताच्या पुनर्जिवंतनाचो भरवसो धरून तुझे परजेन ताच्या मरणाचो भक्तीमनी उडास केला, तर तिचेर सुबामपणी तुजो आशीर्वाद पडोवन तिका तुझे बोक्साने फावो जावं आनी बुजवण मेळों. तिचो भावार्थ वाडत वचो आनी सर्गींच्या मार्गान तीरपणान चलोवन सस्नाचें सूख भोगूंक ती फावो. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. आनी मौनपणान आमी वेचें कोणाक निर्जीव कुडी सो मोग घेवंक जाय, मोकार येवंक जाय जाल्यार
आमी मौनपणान येवचें उमोग घेवचो आनी आमी आमच्या घरा जाता इतलें मौनपणान आमी फाटीं वयचें.